कुंकळी कोरजांच्या फ्रेंड्स सर्कलान घडोवन हाडिल्ले दुसरे अखिल गोंय 7A सायड फुटबॉल सर्तीत शांतादुर्गा बॉयसांनी जैत मेळयले। कुंकळे जाल्ले सर्तीत 20 पंगड वांटेकार जाल्ले। मैं जा रहा है तू आ छोड़ेगा कैसे छोड़ेगा फायनलीत शांतादुर्गा बॉयज पांजरखणी आणि देवसा बॉयज केपें हे पंगड आमने सामने असले। शांतादुर्गा बॉयजांनी ही सर्त 1-0 ची बरोबरीन जिखली। शांतादुर्गा बॉयजच्या सागर गांवकाराक मॅन ऑफ द मॅच चो खिताब मेळ्ळो, जाल्यार शांतादुर्गा बॉयजाच्या महेश गांवकाराक आणि देवसा बॉयजाच्या मिलाग्रीस रॉड्रिक्साक बेस्ट डिफेंडर हो खिताब फावो जालो। जैतवंत पंगडाक 40,000चे इनाम मेळ्ळे, जाल्यार उपविजेत्या पंगडाक 30,000चे इनाम। सामाजीक वावुरपी संतोष फळदेसाय मुखेल सोयरो म्हणून, जाल्यार कुंकळेचो नगरसेवक विदेश देसाय मानाचो सोयरो म्हणून हजर आसलो। टुर्नामेंट जो घडोवन हाडपाक जसो ग्राउंड जाय तसो तुमकां मेळूं ना। ह्या ग्राउंडार ज्या ग्राउंडार जशी हें जाय तशी न्हू, तरी हांव सांगता तुमी बरें खेळ्ळे, दोनूय टिमी बऱ्यो खेळ्ळ्यो। लास्ट फायनलाक पावलो हांव, पयलीं पावलो फायनलाची पांदरगाय टीम आसा ती जिखली आनी देवसा टीम आसा ती सेकंड हेजेर पावली। कांय हरकत ना, दोनूय टिमी सेम आसात, तुमकां हें करून घेता। पांदरगाय टीम जिखली, तेंचे बद्दल हांव खूब आभारी। तर हांगा जेन्ना खंयचोय टुर्नामेंट करता तेन्ना सगळ्यांक सपोर्ट करप जावं सगळ्यांनी एकमेकाक हें काम करप हें खूब गरजेचें। खंयची एक टीम आयली आनी खेळ्ळी अशें ना, तेंचे बरोबर जर सपोर्टर आयले जाल्यार तेंकां खूब उमेद जाता आनी खूब उमेदीन काम जाता। प्रत्येक कडेन अशेंच टुर्नामेंट आमी खूब कडेन करीत येयले, पूण ग्राउंडाचे म्हाका खंयचो तरी हें मेळ्ळो ना की बरो ग्राउंड आसा। हांवें खूब कडेन ग्राउंड केले, बाळ्ळी केलो, मायना सुद्दां हांवें ग्राउंडाक म्हाजी पर्सनल जमीन दिली 15,000 स्क्वेअर। आमोले तुमकां खबर आसा ग्राउंडार आमी काम केलां। अशें तर खंय जर ग्राउंडाची जर हें जायत भुरग्यांक खूब टुर्नामेंट करपाची उमेद आसतली आनी खूब कडेन अशें आमी करपाक जाय की खेळपाची जावं भुरग्यांक उमेद आसपा सारकी कितें तरी करूंक जाय। आनी म्हाका पयलींसान खूब संवय येता की हांव खंय तरी गेलो, भुरगीं आयले की हांव ना म्हणना, केन्ना ना म्हणूंकय ना। हेचे फुडें तुमचे वेळ असोच आसतलो, तुमी बी आमचे वेळ सदांच रावात आनी अशें टुर्नामेंट आमी घडोवन हाडया। देव बरें करूं। गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत।